दिव्यवाणी 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 क्रिस्त ते मोगाळ बाबा भयणीनो, बाबार्थ म्हळ्यार कितें? हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11वो अध्याय अवसर 1 अशें म्हणटा, बाबार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. बाबार्थ जावन आसा देवाचें देणें. बाबार्थ वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले. देवान पयल्या सुवातेर भुमी रचली, उजवाड ताणें रचलो, उदक आनी तशेंच ताणें विंगड केलें आनी सूर्य, चंद्र, नखेत्रांनी ही सगळी सृश्टी ताणें अलंकृत केली. मोण जाती आनी तशेंच सगळीं सावजां ताणें रचलीं. ताच्या सगळे सुसुरूपेचो जावन मनशाक रचलो. सगळें आपल्या उतर वरवीं ही पृथ्वी ताणें रचली. आनी आमकां ह्या संवसारांत कितें दिश्टीक पडटा तें सगळें दिश्टीक पडनासल्या थावन उपजल्लें म्हणलो एक बाबार्थ आमकां आसा. म्हणलें सत आमी बाबार्थान आमी समजतावो. देवाक पातयेवन आदम आनी येवो येदो म्हणल्या तोटांत तांणी थंयसर वस्ती स्थान तांणी केलें. पूण क्रमेन देवाक अविधेय जावन त्या आडवल्लें फळ तांणी केलें. सैतानाच्या नाडीक ती वळख ती जाली. देवा थावन ती पयस ती गेली. देवाक ती पातयो पुनात. पूण पयल्या सुवातेर देवाक पातयेवन ती जियेली, बाबार्थान ती जियेली आनी बरें जिवीत ती जियेली. तांची ती बाबार्थ नातलो देखून तांकां नाकडी आसा म्हणून तांकां कडीत जालें, लस भोगली. देवा तांव ती पयस केली, आपूण ताताक आदार म्हणून तांकां भोगलें आनी त्या देखून देवा तावन ती पयस ती गेली आनी बाबार्थी मनशां जावंक ती पावलीं. बाबार्थ वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवले. बाबार्था लागून आपेलान कायनाचे प्रास वर्ते बलिदान देवाक पेटयलें आनी ताचे वरवींच ताका नितीवंत म्हणून फाटलो आनी पेटोवणी ताका मानवली म्हणून देवानच साक्ष दिली. कायनान आपेलाक जिवेशी मारलें कित्याक सत ताणें भेटयल्लो सॅक्रिफीस देवाक मानवलो. तो आज मरून गेल्यार ह्याच बाबार्था लागून तें आजुनी आमी उलयत आसा. आपेलो सॅक्रिफीस देवाक मानवलो म्हणून बाबार्थांत आमी सांगचें आसा. बाबार्थाक लागून एनोकाक मरण दिनासतना देवाक वयर उबारून गेलो. कोणेंच ताका पडूंक ना, कित्याक देवान ताका उबारून व्हेलो. ताका उबारून वचचे आदींच एनोक देवाक मानवलो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा. तरी पूण बाबार्थ विने कोणाचेंच देवाक मानवूंक जायना. बाबार्थ नाटल्यार आमकां संवसारांत जिवंक जायना. देवाक लागीं सरतिल्यांक देव आसा, आपणाक प्रतिफळ दितलो म्हणून आमकां पातयेनी आसा. आमी पातय दीस मोगाळ भावण आनी भयणीनो, बाबार्थाक लागून आपणाक कळीत नासलेल्या फुडें कितें घडोवंक आसा
संगती देवान सत्राय दिल्ल्या वेळार नोये देवाक विधेय जावन चल्लो. देवाक तो मानवलो. ताच्या उतराक फाळो दिवन ताणें एक थारू ताणें बांदलें, घराणे बरी एक थारू बांदलें. आनी देवान आदेश केल्ल्या प्रमाणे ताणें सर जातीच्या जिन्सांच्या मनजातीक सुकली सांवजाक ताणें आपल्या घरा भितर हाडलें, त्या तारवा भितर हाडलें. वारें वादळ आयलें आनी सगळी भुंय वाऱ्या वादळाक सांपडली. आनी थंयसर तांकां जागोच मेळूंक ना. पूण तारवां आसलीं, सकट बाचाव जालीं. भायर कोण आसलीं, सर मरण तीं पावलीं. आनी अशें नोयेचें घराणें मात्र बाचाव जालें. कित्याक म्हळ्यार देवाक तो पातयेलो, देवाक तो सकमल्लो, देवाक तो मानवलो. बाबर्त वरवीं मेळटा तें नितवणपणाचें देणें ताका फावो जालें. तशेंच आमी पळयता बाबर्त वरवीं अब्रामा देवाच्या उतराक पाळो दिलो. देवान सांगलें आपलो गांव सोडून आनी एका गांवाक वचोंक ताणें आदेश दिलो. आपणाक दायज मेळचो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. बसयल्या गांवाक तो गेलो. आपूण खंय वेचें म्हणून ताका कळीत नासलें तरी आपलो संत गांव सांडून, आपली गोत्रां सकट सांडून तो बसयल्या गांवाक तो गेलो. बाबर्त वरवीं बसयल्या गांवाक एक परदेशी कसो एका तंबांत तो जियलो. देवान तिस बसोवनी इजाकाक, जाकोबाक आनी तशेंच सबारांक ताणें केली. आनी बाबर्त वरवीं देवान ताचे वयर आशिर्वाद घालें. ताका राष्ट्राचो एक बापूय म्हणून ताका नेमलो, ताका वेंचलो आनी ताचे वयर आशिर्वादीत केलें. बाबर्त वरवींच सारा गर्भ जावची, सकत मेळिल्ली आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हणून तिणें लेखलें. ह्या बाबर्ताक लागून मोरोक लागीं पावल्यार एका मनशा तावन मोरबावयल्या नेकेत्रां बरी, दर्याच्या वेळेची रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजली. बाबर्ताक ही सगळीं मनशां मोर पावली. देवान बसयलेलें तें तांकां लाभूंक ना जाल्यार तें सगळें वैत थावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत केलो. मुगाड बाबानो आनी भयणीनो, आपणे म्हातारे प्रायरी अब्रामाक देवान बसयल्यार अब्राम पातयेलो. अब्राम बाबर्तान आपलो गांव सांडून तो मुखार तो सरलो आनी त्या देखून देवान ताका आशिर्वादीत केलें. अब्रामाचो बाबर्त परीक्षा करूंक देवान आपल्या एकल्याच पुताक बाली भेटोवंक ताणें आदेश दिलो. बाबर्तान म्हणले बरी आपल्या पुताक भेटोवंक तो मुखार सरलो. बसून ताका लाभल्यो जाल्यार आपल्या खाशा पुताक बाली भेटोवंक तो तयार आसलो. कित्याक पुता विशयांत देवान म्हणलें इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. वेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हणून ताका ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ले परी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. बाबर्त वरवीं इजाकान जाकोबाचेर आनी एसावाचेर ताच्या फुडाराक देवाचो आशिर्वाद मागलो. बाबर्त वरवीं जाकोबी तो मरणाचे तणीर आसल्या वेळार जुजेच्या हर एक पुताक आशिर्वाद दिलो आनी आपले बेतकाटी वयर बागोवन देवाक आराधन केलें, देवाची स्तुती केली. बाबर्त वरवींच जुजे आपल्या मरणाची घडी पावल्या वेळार
इस्रायलकारांच्या निर्गमा विशांत उलयलो आनी ताका निकेप विशांत तांणी कितें करचें म्हणून ताणें सांगलें. पावर्त वरवीं जुजे एक इजिप्तकाराचो अधिकारी जावन तो पावलो. देवा वयर व्हरतो पावर्त आसलो. पावर्ताक लागून मोइजेच्या आवय बापायन तो जल्मतास 3 म्हयने पर्यंत ताका लिपोवन दवरलो आनी उपरांत ताका नैल नदीच्या तडीर सोडलो. भुरगो सोबीत सुंदर आसलो की सुंदर स्त्रियो थंयसर न्हावन आसल्यो आनी त्या भुरग्याक पळोवन तांणी त्या रायच्या आस्थानाक व्हेलें आनी ती कांय भियेली नात. पावर्ता लागून मोइजे जानवायन भरलो. पारावेचे दुयेंस पूत म्हणून वळखूंक इन्कार केलें. खोट्या करण्यांनी मेळटा ते क्षणीक सूख भोगचे देवाच्या लोकां सांगता कश्ट दगदोनी भोगूंक तो तयार जालो. इजिप्तच्या धन संपत्ती प्रास देवान मागलेल्याक मेळटात ते कश्ट कित्याक वर्ती ख्रिस्तकाय म्हणून ताणें लेखलें आनी फुडल्या इनामाचेर आपली दिश्ट लायली. पावर्तान ताणें इजिप्तचो गांव सोडलो. रायाची क्रोधाची ताका भिरांत दिसली ना, पूण अदृश्य देवाक पळयले बरी आपल्या निर्धारांत तो थीर रावता. पावर्ताक लागून मोइजे आपल्या आरोना सांगता 10 खरगां करूंक तो मुखार सरलो. 10 खरगां ताणें केलीं पूण पारवो राय फात्योक ना आनी अखेरीक देवान तांचे मुखांतर इजिप्त घावाक फाटीं हाडलें. पावर्ताक लागून मोइजेन पास्काची परवण चलिल्ली आनी शेळीचें रगत दारवोटाचेर शिंपडलेलें आपले विनाशिकारी दूद इस्रायलकाराच्या मलगड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो. पावतांच इस्रायल तांबड्या दर्यांतल्यान सुके तरणे वयल्यान गेल्ले उतरोन गेलो. पूण इजिप्तकारांक तांणी कितलेय प्रयत्न केले रे, तांचे पाट आयल्या रे, तांकां उदकांत बुडोवन गेलें. हो जावन आसा मोगाचो, हो जावन मोगाळ भावना भयणीनो, मोइसेन देवा थंय दवरलो व्हरतो पावर्त. इस्रायलकारांच्या पावर्ता वरवीं जेरिकोची पागोर 7 दीस शहराक बोवडे काडटस कोश्टून पडलें. पावर्ताक लागून कालवंत रावपो हेर जातीच्या लोकां सवें नास जावंक ना, कित्याक तिणें वेदीक इश्टगतीचो स्वागत आनी आसरो दिलो. गिदियोन, बाराक, सामसाव, जेफा, दावीद, सामुएल तशेंच प्रवद्या विशयांत सांगूंक सुरू केल्यार खडिसां म्हाका वेळ पावचो ना. तांणी पावर्ता वरवीं आपलें राजथान तांणी चलयलें. तांकां जीक तांकां मेळ्ळी. तांणी राजाचे वयर निती विशांत शिकोवन तांणी दिली, नीत चलयली. देवाच्यो बासवण्यो तांणी जोडलो तांणी घेतल्यो. देवाच्या बासवणे प्रमाणे तीं जियेलीं. शिवाची तोंडां बांदली, पेटोवन विस्तलो उजो पालविलो, तालवारीची दार सुकयली. अचकत आसले ते शक्तिवंत जाले. झुजांत पराक्रम तांणी दाखयले. परदेशीच्यो फौज्यो तांणी पाडाव केल्यो. बायलांक घोव जिवन जावन फाटीं मेळ्ळे. हे तोड्यांनी उत्तम जिवन पोवन लाभतले म्हळ्यार भरोश्यान सुटका इन्कार केली. कश्ट दुखूंक, कश्ट दगद सुसूंक ते मुखार ते सरले. हेरांनी केप्टे सुसल्यो. जलबळचे मार तांणी केले. कोड्या सांकलींनी पडोवन बलपण भोगली. थोड्यांक पात्रायलें, कोरवंतान चिरलें, तालवारीन कातरलें. बोकडेची सामडी पांगरोवन ते देशांतर भोवले. ते लाचार जाले, अडचले, दगदनीक बारजले.
तसल्याक हो संवसार ना फावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, दोलींनी, दर्री पोंदा माट्यांनी जिवंक तांकां तांणी दीस काडले. अशें भावार्था वरवीं तांकां जीक तांकां लाभली. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, भावार्था वरवीं तांकां जीक तांकां लाभली. तर आमी क्रिस्तांव जावन आमी कितें करूंक जाय? जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो भावार्थसो मनीस जावंक तो पावलो. 30 वर्सां म्हणसर भावार्थाचें शेगुणांनी तो वाडलो, जाणवायेन तो वाडलो, देवाक मानवून तो जियेलो. 30 वर्सां उपरांत आपल्या आवय बापायचें बेसांव घेवन तो मुखार तो सरलो. जॉर्दन न्हंयेंत पवित्र स्नान ताणें घेतलो. जुवांव प्रवादी, स्नानीक जुवांव प्रवादी जेजू विशांत अशें प्रवादी करूंक लागलो. अरण्यांत एक थाळो बोग मारता, सुमयाचो एक वाट तयार करा, ताच्या भयणाक रास्तो नीट करा. हर एक फालकें भरतले, दोंगर वा पर्वत तकसून हाडटले, धाकटे तिकटे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाट्यो सफेद जातल्यो आनी सगळ्या मनशाक देवाचें थारण देखतलें म्हणून ताणें प्रावधान केलें. आनी भावार्थान बळबरी जेजू क्रिस्त थंयसर येता आसतना आपणें खालतेपण तो वळखता. ताणें व्हरतो जायजे, हांवें खालतो जायजे म्हणून पवित्र स्नान दिता. आनी पवित्र स्नान दिता आसतना थंयसर देवाचो थाळो तो आयकता. हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवला. स्नानीक जुवांव प्रवादी भावार्थान जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत म्हणून तो वळखता. भावार्थान म्हणले परी सैतान ताका नाडूंक येता आसतना सैतानाचे वयर ताणें जैत ताणें व्हेलें आनी अरण्यांत ताणें मागणें केलें आनी उपरांत आपले नजर येतांत ताणें भावार्थाची मिसांव ताणें प्रारंभ केलें. भावार्थाची मिसांव प्रारंभ करता आसतना ताणें अशें प्रावधान केलें, पातकीची न्ही बदला, सगळींचे राज लागीं पावला. नजर येतांत तो ल्हान व्हड जालो जाल्यार आपल्या सवयी प्रमाणे सापता दिसा तो सिनेगोगाक तो गेलो. इजाया प्रावधाची कोळी खाण घेवन अशें प्रावधान करूंक लागलो, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजे थंय आसा, कित्याक दुर्बळ्याक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेत आसलेल्यांक सुटका दिवंक, कुड्यांक दिश्ट दिवंक, दंशितल्यांक सवकसाय दिवंक आनी सरीसपरान दयामायाचें वरस पासारूंक म्हाका धाडला म्हणटा. आनी देवाचें उतर तो प्रकट करता. वाचून जातास कोवळी ताणें दांकली आनी पेद्या लागीं ताणें दिलें आनी म्हणूंक लागलो, आतां तुमी तें आयकलें, हें पवित्र वाचन आयचे दिसा खरें जालें. आनी हें आयकून ताच्या तोंडांतल्यान भायर ती उतरां आयकून ते विस्मीत ते पावले आनी ते म्हणूंक लागले, ओ जुजेचो पूत न्हय गे म्हणून ते म्हणूंक लागले. आनी त्या वेळार जेजू तांचो अणभवार्थ पळयलो, खंयचीच ताणें अजापां करूंक नात. पूण कितें केलें, ताणें म्हळें, प्रावद्यांक आपल्या संत गांवांत मान ना. संत गांवांत मान ना म्हणून कितेंच करिनासतना तो मुखार तो सरलो. मोगाड बाबांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त थंय जायत्या लोकांनी भावार्थ दवरलो. जाकेवान जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी आपलें सगळें जिवीत बदलिल्लें. बार्तिमेव कुर्डो जेजूचेर दिश्ट भावार्थ दवरलो आनी ताका दिश्ट ताका लाभली. 12 वर्सांची रक्तस्रावाची स्त्री जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनी ती गुंती जाली. विधवेची स्त्री
रोडोन आसतली जेजूचेर बाबर्थ दवरलो आनी तिच्या पुताक जिवंत उठयलें. लाजराक जिवंत उठता आसतना मार्तान बाबर्थ दवरलो आनी तिचो बाबर्थ पळोवन जेजून जिवंत उठयलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, कटीच जावन आमचो जेजू ख्रिस्त उरतो देव जावन आसा. आमचे वयर आमचो मोग करता, आमकां राखता, आमकां सांबाळटा. आमी जेजूचे वयर बाबर्थ आमी दवरूंक जाय. बाबर्था वरवीं आमी करण्यो करून दाखयना तर आमचो बाबर्थ व्यर्थ म्हणटा. जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:14 वड. जर तर आमी आमचो बाबर्थ आमच्या करण्यांनी आमी दाखयता तर तो जिवंत बाबर्थ जावन आसा. आमचो बाबर्थ आसा म्हणून सांगूंक जायना, बगार आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय, आमच्या करण्यांनी आमी आदरूंक जाय. अशें आमी आमच्या करण्यांनी आमी दाखयता तर खंडीत जावन आमी नित्यवनपणाचें भाग आमी जोडोंक आमी प्रयत्न करता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या करण्यांनी आमचो बाबर्थ आमी दाखोवया. बाबर्थाचेर देणे आमी जोडया, बाबर्थाचें मनशां आमी जावया आनी आमचें मागणें त्या अपोस्तला बरें जावं दी. सोम्या आमचो बाबर्थ जोडय. दिव्यवाणी